एझेकियल प्रवाद्याच्या पुस्तकावेलें वाचप. जोकी राजाक परदेसांत व्हेल्यार 5 वर्सां जालीं. म्हयन्याच्या 5 तारखेर काल्दिकारांच्या देसांत खेबार नंडीचे देगेर सर्वेस्पराचें उतर बुजीच्या पुता एझेकियल याज्ञिकाच्या कानार सादलें आनी थंय सर्वेस्पराचो हात मोजेर देवन बसलो. उतोरीक तावन वादळ मोड सुटलें. एक व्हड खूब आकट्यान पेटलोलें. ताचे भोंवती उजो भायर सरतलो आनी त्या उज्या मदें पितुळी परी जळटो कोळसो जिगजिगतालो. हें सगळें हांवें पळयलें आनी ताचे मदें 4 जिव्यो रचना दिसताल्यो. तांचो आकार मनशाच्या रुपा भाशेन. त्यो चलतना तांचे पाकोट्याचे आवाज हांवें आयकलो आनी हो आवाज घसघसांनी व्हांवतल्या उदका सारको, सर्वेस्पराच्या ताळ्या सारको, वादळाच्या आवाज कसो, लस्करांचो गडबड कसो. त्यो थांबल्यो तेन्ना ताणें आपले पाकोटे कवळले आनी एक बोबाट जाली. ताच्या माथ्या वयर आशिल्ल्या अंतरोळार निल्या मांका परी कितें आसलें आनी ताचो आकार एका सिंहासना परी. आनी उंच ह्या सिंहासना वयर मनशाची कशी एक आकृती आसली आनी ताचें बेंड कशें दिसतालें. थंय तावन वयर उज्यान ताका वेडो घालो. तें हांवें देखलें आनी ताचें बेंड कशें दिसतालें ताचे सकयल्यान उजो कसो हांवें देखलो आनी भोंवतणी उजवाड पावसाळ्यांत कुपार दोंडुबाल पडटा तसो हो भोंवतणचो उजवाड दिसतालो. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आयकल्या देवाच्या उतराक आमचो सबाब जातलो. स्वर्ग आनी संवसार बोल्ल्यात तुज्या वैभवान. स्वर्गार तान सर्वेस्पराची स्तुती करात. उंच मळबार ताची वाखाणी करात. ताका वाखाणात सगळे तुमी ताच्या दुतांनो, सगळे तुमी ताच्या दोलबारांनो ताची वाखाणी करात. सबाब. स्वर्ग आनी संवसार भरल्यात तुज्या वैभवान. पृथ्वीले राजा आनी सगल्यो पोरसां, कुंवर आनी संवसारांतले सगळे मुनसुबीदार, जाणटे आनी नेणटी, तरणाटी आनी म्हातारी, चेडे आनी चेडवां, तशींच सुपुर्ली भुरगीं आनी दुदाची बाळां. सबाब. स्वर्ग आनी संवसार भरल्यात तुज्या वैभवान. ती सगळीं सर्वेस्पराचें नांव वाखाणू, कित्याक ताचे एकल्याच्यान नांव थोर उरतें. स्वर्गार आनी संवसारा परस व्हड ताची मोहिमा. सबाब. स्वर्ग आनी संवसार भरल्यात तुज्या वैभवान. आपले पोरजेचें बळ आनी पदवी तो वाडयता. ताची स्तुती करतात सगळे ताचे भक्त. इस्रायलाची भुरगीं ताणें वेंगीत घेतलोली पोरसां. सबाब. स्वर्ग आनी संवसार भरल्यात तुज्या वैभवान. उद्गार. शुभ वर्तमाना वरवीं सोम्या जेजू क्रिस्ताचे मोहिमेंत वांटो घेवचे खातीर
देवान तुमकां आपयल्यान. Solves foran soy, soy, solves foran soy, solves foran soy, soy. Solves foran soy, soy, solves foran soy, solves foran soy, soy. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. सिसांक घेवन जेजू गालिल्यांत आसतना ताणें तांकां म्हणलें, मनशाचो पूत लोकांच्या हातांत पडटलो, ताका जिवेशी मारतले आनी तिसऱ्या दिसा देव तांकां पुनोवन जिवंत करतलो. आनी तांकां मोठी खोंट जाली आनी ते काफारनाऊंत पावतूच देव मंदिराचो दोंड घेतल्यांनी पेद्रू सोरशी येवन विचारलें, तुमचो गुरुजी देव मंदिराचो दोंड फारीक करिना? पेद्रून जबाब दिलो, करता. आनी अशें म्हणून घरांत भितर गेलो. पूण जेजून ताचे आदीं उलोवन म्हणलें, सिमांव, ताका कितें दिसता? संवसारांतले राजा कोणा कडचो दोंड वो सरकारपोती घेतात? आपल्या घरचे वो परक्यां कडचो? ताणें जबाब दिलो, परक्यां कडचो. अशें ताणें म्हणले उपरांत जेजून ताका सांगलें. म्हणटूच घरची सुटलीशी जाली. पूण तांकां वायट देख दिना जावंक दोरयांत वचून गोरी घाल आनी पयली पावता ती मासली दवर. तिचें तोंड उगड आनी तातूंत तुका रुपेचें दोन नाणे मेळटले. ते घे आनी म्हजे आनी तुजे पोटी तांकां दी. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान ये. वखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ इस्रायल पोरजे बरोबर बाबलोनाचे राजाचे गुलाम आसतना एझेकियल प्रवाद्यान आपणाचेर देवाचो हात आसा म्हूण ताका थावें जालें आनी एका दर्शनांत देवाची रुसरुशीत महिमा पळयली आनी सरपूट पडून आसतना ताचे लागीं देव उलोवंक सोदताशें ताका दिसलें. असल्या दर्शना वरवीं एझेकियालाक थावें जालें की बाबलोनाचे राजाचे गुलाम आसतनाय आपल्या पोरजेक देव विसरलो ना म्हूण. आयचे शुभ वर्तमानांत जेजू आपल्या सिसांक उगडास करता की तो देवाचो पूत आसतनाय तो मंदिराचे टॅक्स फारीक करपी म्हूण दाखोळ करता. अशें सांगून जेजू दाखोळ करता की तो बरोच बोर मनीसूय देखून तो आपल्या समाजीक नेम कायदेही पाळटा. हे परी देवाचे भुरग्यांनी देवाचे नेम कायदे पाळून आपल्या समाजाचे नेम कायदे पाळूंक गरज.